कितें म्हणटा प्रत्येक गजाली गोंयकारा खातीर करता आनी दुसऱ्या वाटेन म्हणटा भिवपाची गरजूच ना म्हणटा. बरोबर तेच म्हणटा गोंयकार हो गोंयकार शब्द असो जाला गोवन जाला की तो कोण तो डिफायन करिना. अजून मेरेन तांकां लागून गोंयकार पळयता तूं जर हाऊसिंग बोर्डाचे प्लॉट घेतलो तुका 30 वर्सां हे आसा पूण जर तूं जॉब घेतलो 15 वर्सां आसा आनी कितें आसा जाल्यार 20 वर्सां आसा. म्हणजे प्रत्येक गजालीक तो चेंज जाता. ह्या सरकाराच्या नोटरीज अँड सक्सेशन जो ऍक्ट आसा तितून गोंयकार म्हणतो क्लियर कट डिफायन जाल्लो आसा. पर्सन ऑफ बोर्न ओरिजिन म्हणतो डिफायन जाल्लो आसा. पूण ह्या सरकाराक ते पर्सन ऑफ बोर्न ओरिजिन हे डेफिनेशन करपाचें कित्याक एकदा ते डेफिनेशन केले की तेंचे आयज जशे ते मोती डोंगराक पॅकेज दिता आनी खंयचे स्लम रिहॅबिलिटेशन करता बाकीचे जे गजाली करता पळय तेंचे बंद जातले तेंची वोट तांकां पडपाची ना. आनी ह्या बीजेपीच्या सरकाराक सर क्लियर कट कळलेले आसा की गोंयकार तेंकां ह्या फावट वोट करपाचे ना. तशें 2022 मॅक्झिमम झोपडपट्टी मॅक्झिमम बस्तीस मॅक्झिमम इल्लिगल जे वोटर्स गोंयांत रावतात तेंच्यांनी बीजेपी वोट केलाय बिकॉज ह्या सरकारान भूमिपुत्र बील हाडलेलें आनी इल्लिगल घरांक घर नंबर दिवपाचो कायदो हाडलेलो आनी तेका लागून हे सगळे मायग्रंट वोटर्स तेंच्या वाटेन ना. एका लागून हे तेंचे टोपयो घालून नाचतात. कर्नाटकान वचून कन्नडाची भाशण दितात स्वल्प करून थंयसर भाशणां मारतात आनी आतांय तो परतो स्वल्प वयतलो तो स्वल्प म्हाका दिसता स्वल्प करून चलत आहा. आतां तो खंय पावला काय पळोवपाक जाय. केरी पावला साखळेच्यान तो केरी पावला काय वयर खंय घाटार पावला चल्ला घाटार सीएम चलत वयतलो घे आतां परत थंय इलेक्शना थंयसर वचून परत ते म्हादय विकपाक जाय वचपाक जाय डील करपाक जाय आनी ते डिलीचे पयशे हाडून ते परते आमच्या लोकसभे इलेक्शनाक गोंयांत घालपाक जाय वाडपाक जाय फुडें करपाक जाय टोर्नामेंट करपाक जाय नरकासूर करपाक जाय आनी कितें करपाक जाय सगळें चालू जातलें. एट द कॉस्ट ऑफ आमचे लायव्हलीहूड एट द कॉस्ट ऑफ आमचे एक्झिस्टन्स हो सरकार सगळे खेळ करतात आनी आमी गोंयकार हे सहन करपाचे ना. आता आमची सहनशक्ती काबार जाल्ली आसा. हे रेव्होल्युशन चालू जाल्लें आसा आनी असेंब्लीन रेव्होल्युशन पावल्लें आसा. सो एवरी टायम हो सरकार जेन्ना आपले फ्रॉड करतलो तेन्ना आपले एक्सपोज करतलो.